दिला म्हाका उतर नवऱ्याची वाट पळून पळून दोळे गेले भितर गांवांक पेडे वांटेली हँडसम नवरो आसो तो जाणटो चडटो आसो तो तुजे तोकलेर मारता फातर कोंगोटचे प्रावेर हानी मुनांग आमी वयतेली रेवेचेर कोंब बांदून आमी 8 दीस पासून रावतेली राजली दर्याचे खारे उदक आमी न्हांवतेली 9 म्हयने जाता म्हणून सवळी भुरगीं जातेली कोंगोटचे प्रावेर हानी मुनांग आमी वयतेली रेवेचेर कोंब बांदून आमी 8 दीस पासून रावतेली राजली दर्याचे खारे उदक आमी न्हांवतेली 9 म्हयने जाता म्हणून सवळी भुरगीं जातेली बारीक मोठो कालो दवो कसलोय चलता नवरो बलका बांदी दोयतेली पियत जाल्यार सोरो म्हजे शिंजकडत कांदार मारून करता बेडो आनी दुसऱ्या बायलांक पयस जाल्यार तेजे पाठीर मारता पिडो पेजाक चेडू म्हणून म्हाका वळखता आख्खो गांव नवऱ्यांक सोदूंक बार्देस साश्टी गांवान पासून पावली हांव काजार जावन म्हजो इरमांगा रानाळा व्हडलें नाचा देखून काजार जावंक बी येता पडत म्हणून मारले सावन पेजाक चेडू म्हणून म्हाका वळखता आख्खो गांव नवऱ्यांक सोदूंक बार्देस साश्टी गांवान पासून पावली हांव काजार जावन म्हजो इरमांगा रानाळा व्हडलें नाचा देखून काजार जावंक बी येता पडत म्हणून मारले सावन Wani konde lapian ko pisogo. Hello everybody. कोई आहात तुम्ही? चला बेगीनच कितें करतात ते घराकडे कोमो एकलो आसा दापूजाक विसरलो चल गे माय बेगीन चिडवा का पळय कितें तुवें म्हाका माय म्हणली चोरा हांवूच ती वोकल सायबा बोगूस तू वोकल तुजी एज कितली तर म्हजी एज ओनली 38 ओनली 38 सांगता अडे नेटान मुगो 18 जालेले भाशेन इतलो तेप तू खंय आसले तर रोणी भरलेले आनी कोणाक रावताले आ फकत तुकाच रावताली रिया कित्याक म्हजी फकाणां कोत्ता रे रिया ये कम इनसाइड डार्लिंग Have a sweet drink, darling. Ay, sweet drink ba naga? Angat boss. Sweet drink naga. Naka? Zaraz tuझं नाव कितें रिया? म्हजें नाव झाड. झाड? आनी मनशाचें केन्ना नांव झाड आसता? आमची नांवां तसलीच ती. आमच्या नांवा फाटल्यान जायती स्टोरी आसा. पळय, म्हजे भयणीचें नांव फूल आनी म्हज्या फाटल्या भावाचें नांव चिंचेचें पान आनी म्हजें नांव झाड. तुम्ही सोगलीत गार्डनान जल्मलेली कितें रे फूल पान झाड आमच्या नांवा फाटल्यान व्हडली स्टोरी आसा. जेन्ना म्हजी भयण जाल्ली तेन्ना मायेच्या दोळ्यान फूल पडलेलें तेचें ऑपरेशन केलें फूल काडलें भयणीक नांव दवरलें फूल. जेन्ना म्हजो भाव जालो तेन्ना म्हाज्या मायेच्या दोळ्यान चिंचेचें पान पडलें परत ऑपरेशन करचें पडलें पान काडपाक. तेच खोशयेन म्हज्या भावाक चिंचेचें पान नांव दवरलें आनी हांव जल्मलो तेन्ना तुज्या मायेच्या दोळ्यान झाड पडलेलें देखून तुका आमचा झाड नांव घातलें. चुप आगो मायचें तो झाड पडलेलें माय आनी उरपाचें म्हाका हें नांव धरूंक ना ना तर तुका झाड नांव कित्याक दवरलें तर सांगूत येता म्हाका तुमचें नांव आयकून सायबा. हांव जालोलो तेन्ना मायेच्या दोळ्यान चिंचेचें पान पडलेलें आनी ती चिंचूच मेली तेका लागून म्हाका नांव झाड दवरलें. कसली तुमची स्टोरी रे एक फावट चोली कोरली निबाहान तुजी माय कित्याक दोळ्या उकट्या करून न्हिदताली रे या. तुजें नांव कितें गो? म्हजें नांव जेबेल कार्दोस. जेबेल? तुका खुर्शी आसा रे म्हज्या लागीं काजार जांग या.
2 वा 3 महिन्यांनी सांगता. 3 महिन्यांनी कित्याक रे या 3 महिन्यांनी सांगता स्टोरी. म्हाका बरे बारीक चिंतूंक जाय. तुका सुबेजवर सांगू गो, घे हे तुका फूल. बावलेले फूल आणि म्हाका तू हे खाय न्हू गो, बावलेले फूल.